सर्वांक नमस्कारो. विश्व कोंकणी यूट्यूब चॅनलाचे सुप्रसिद्ध कार्यक्रम जावन आशिल्ले सीए साधक ह्या कार्यक्रमाक हांव तुम सर्वांकय स्वागत करता. हांव सीए धन्या शानबाग. द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया हांनी कंडक्ट करचे सीए फायनल एग्जामांतू मे 2025 ह्या अटेम्प्टांतू पास केलेले सीए विनीत पै हांनी आमगेलो टाज आसच. हांव हांगेल बग्गे एक किरू परिचय दिवचेक इष्ट पावता. सीए विनीत पै हांनी गरडी मजल निवासी. हांगेल आनु टी रमेश देवीदास पै, अम्मा टी संगीता पै. हांनी हांगेले एज्युकेशन 12th तै गोवांतू कंप्लीट केला आणि हांनी हांगेले बीकॉम शिक्षण त्रिशा विद्या कॉलेज कटपाडींतू पूर्ण केलेलं आसा. तशी हांनी हांगेल आर्टिकलशिप पै नायक एंड असोसिएट्स हे फर्मांतू सीए अनंत नारायण पै आणि सीए अमुंजे वेंकटेश नायक हांगेल अंडर केलेलं आसा. डायरी रायटिंग आणि बुक्स वाजूच्यांतू मस्त अभिरुची दवरताशी. तशीची स्पोर्ट्सांतू हांका फुटबॉल म्हळ्यार मस्त इष्ट. तुमकां हे कार्यक्रमाक हांव स्वागत करता. थँक्यू. विनीत पै दाखोवन सीए विनीत पै हे जर्नी तुमगेल कशें आशिल्लें आणि तुम्ही हे सीए विनीत पै जातरी तुमगेल रिएक्शन कशें आशिल्लें ऑन द डे ऑफ युअर रिझल्ट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिझल्ट आमगेले 6 जुलै संडे आशिल्ले. तांणी म्हणलें कसं म्हळ्यार दनपार जाता अनाउन्स जाता म्हण. बट जस्ट संडेक सकण उठून हांव कापी पित्त आशिल्लो, आम्मय म्हगेल सायडा आशिल्ली. जस्ट अशी एक पाटी चॅक करुया कसो जाला म्हण वेबसायट ओपन करताना पळयलें रिझल्ट अनाउन्स जाला. सो हांव जस्ट वचून चॅक करताना एक पाटी हात आनी फ्रेश जाले. हांव टायप केलें, रोल नंबर टायप केलें, पुरो टायप केलें. मागीर पळयताना 3 सब्जेक्ट 6 जाला करेक्ट. सो आमी पुढे ओल्ड आसतना 200 मार्क्स असले पास. सो म्हाका 190 पळयताना एक पाटी हें कसं जाल्लें म्हूण दिसलें. मागीर पळयलें सक्सेसफूल आसा दोन्ही कडेन. फर्स्ट एक पाटी मस्त खुशी जालें. म्हगेले भशी चड म्हगेले सायड आम आशिल्ली ती आनीकय चड खुशी जालें. आनी तेच एज ऑफ नाव आत्तां म्हळ्यार कसं म्हणजे कंटेंट आसा, खुशी जाता एक पाटी हें केलेलें म्हळ्यार युजफूल जालें. विथ दॅट एक मिक्स्ड फिलींग आसा मुखारचेय पळोवंक आनी म्हणून. सो तशी करेक्ट. सो आम्ही इतले दिवस घाल्लेले एक परिश्रमाक आमकां एक फळ मेळतान मस्त खुशी जाता. करेक्ट होय. तुम्ही सीए फायनल वाजितना हे एक 6 मंथ्स कसं असतं, त्या 6 मंथ्सांत तुमगेल स्केड्यूल कशें आशिल्लें, तुम्ही कशी प्रिपेअर केले सीए फायनलाक? ओके. प्रिपेअर म्हळ्यार लायक 5-6 मंथ्सांतू 2-3 पाटी म्हगेलें रुटीन चेंज जालें. इनिशियली कशें आसा म्हळ्यार हांव फर्स्ट तुका सांगता, आमगेल प्रिंसिपल आसा न्हय वेंकटेश नायक सर, तांणी आमकां फर्स्ट डे सांगिल्लें लायक तुमी प्रिपेअर करू आत्तां स्टार्ट करा म्हूण. म्हाका एक कसं की ओके हें करयत म्हूण दिसलें. सो हांव इन आर्टिकलशिपाची लायक एवरी डे सांजे वचून वाजीत आशिल्ली इनिशियली. सो हांव म्हगेल आर्टिकलशीप फेजान 3 इयर्सांतू म्हगेल 2 सब्जेक्ट कंप्लीट जालेले, FRAFM आणि डायरेक्ट टॅक्सय हाफ कंप्लीट केलेले. सो हांव एक स्टडी लिवा वत्तान ऑलमोस्ट हाफ म्हण येता कैद जालेले वाजून. सो वत्तान हांव आनी 2 सब्जेक्ट न्यू स्टार्ट केले. सकाळी हांव म्हळ्यार एक 9th स्टार्ट केले रे. रात्री 10-11 म्हळ्यार मस्त हॅक्टीक ना बट आराम से 3-4 फेज करून वाजीत आशिल्लो. तशें हांव 2 सब्जेक्ट न्यू घेतले, ऑडिट आनी IDT. सो ते कंप्लीट केले. मागीर हांव 2 पाटी रिविजन केला एवरी सब्जेक्ट, म्हळ्यार म्हगेले ऑलरेडी जाल्लेले न्हय. सो आनी मॉक टेस्ट 2 बरयले. हांव विदीन म्हगेले स्टडी रुमांतूची 3 hours बसून 2 पाटी मॉक टेस्ट बरयला, 5 सब्जेक्ट, आतां 6 न्हय. सो तशें जावन म्हाका आमगेल सरान सांगिल्लें एक मस्त हेल्पफूल जालें. हांव कोरया म्हूण लेखलें आनी तशी म्हगेल कंप्लीट जालेलें. बट तांतय म्हळ्यार एक बॅकड्रॉप आसा म्हळ्यार मस्त पुड वाजिल्ले उडगास वता रिविजन कर. करेक्ट. सो हांव रिविजन केलें. तशी म्हाका मस्त हॅक्टीक जायनी ओके आशिल्लें. सो तुम्ही स्टडी लिवा वच्चे पशी फुडेंच ते जल तितले कंप्लीट केल्या निमित्त तुमकां तेन्ना पॅनिक जायनी तुमकां स्टडी लिवा टायमार तुमकां मॅनेज करूंक करेक्ट. आनी एक फियर ऑफ अननोन म्हूण आसता पळया तें उणें आशिल्लें. म्हळ्यार ऑलमोस्ट एक गोत सब्जेक्टान कसो नवे तुमी स्टडी लिवा गेले तेन्ना दिसलें रे थोडे पॅनीक जाता. म्हाका ते विंगड सब्जेक्टान जाल्ला बट हांत जायनी ते दावचेची. बट हांत फियर ऑफ अननोन उणें आशिल्लें 3 सब्जेक्ट.
सो तुमका ते खंयचे पुणी एक सब्जेक्ट टफ म्हणून दिसला की ह्या 6 सब्जेक्ट्सांतू आणि त्या तुम्ही सब्जेक्ट कशी वाजीत आशिल्लीची आणि Yeah. कशी टॅकल केला? ओके म्हाका 2 सब्जेक्ट टफ जाले. एक ऑडिट ऑफकोर्स ते ऑलमोस्ट पुरा जाणांक म्हणजे थियरी तांतू आमी कशी आसा की स्टँडर्ड्स तशी वर्डिंग्स बरोवका तशे पुरो रुल्स आसना मार्क्साक. नेक्स्ट आशिल्ली मागीर एडवान्स फायनान्शियल मॅनेजमेंट तांते स्पेसिफीक जावन न्हू फॉरेक्स आनी डेरिवेटिव्स टॉपीक म्हाका कश्ट जाता आशिल्ले. हांव टॅकल कशें केलें म्हळ्यार ऑडिटाक हांव ईच चॅप्टर वाजील कळ्ळें हांव म्हगेले नोट्स करचे आनी ताजे क्वेश्चन्स बरोवचे आशिल्ले. एवरी डे हांव एक क्वेश्चन बरोवका म्हणलें न्हू विकांत एक 5 क्वेश्चन बरयत आशिल्लो एंड प्लस बरोवन प्रॅक्टीस करचे आशिल्लें म्हळ्यार एग्जामा बरोवका न्हू आमकां. सो ते तशें एक टॅकल केलें आनी रिविजन मस्त पटी केलां ऑडिट म्हळ्यार एक 2 पटी रिविजन केलें आनी कीवर्ड्स म्हूण आनी एक बुक करून तांत बरयलेलें. आनी एएफएम कसो केलें म्हळ्यार फॉरेक्स आनी डेरिवेटीव म्हाका इनिशियली मस्त कश्ट जाले. हांव क्लासीस घेतिले बट तांतय म्हाका अर्थ जाता नाशिल्लो ताका हांव थोडे चड टायम दिलो. म्हळ्यार रात्री न्हिदोच फुडें हांव 1-2 सम पुरा कॉम्प्रेहेन्सीव म्हळ्यार पुरो एडजस्टमेंट जावचो जाल्यार सॉल्व करून न्हिदत आशिल्लो. तशें करून हांव टॅकल केलें सुमार प्रॅक्टीस केलें आनी मागीर सुमार बरोवन ताजेंतल्यान क्लॅरिटी आयला. सो तशें हे 2 सब्जेक्ट थोडे कश्ट जाले. प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट. करेक्ट. सो फुल प्रॅक्टिस केल्या निमित्त आज तुम्ही हांगा सीए जावन आमगेले दूर बसलीच. आणि हे वाजितना आमच्या 6 मंथ्स कसं असता मस्त पण तमका स्ट्रेस्ड फील जाता म्हणजे जत्त की ना की अयो वाजून जायनी वाजून जावन असल्यार आमकां ते विसरलं वरी जावचें तशें आमकां मस्त टेन्शन और स्ट्रेस जाता. त्या मॅनेज करू तुम्ही कसं एक्स्ट्रा करिक्युलम करता आशिल्लीच की और कसं विंगड कसं वे आशिल की तुमकां मॅनेज करू का? सो म्हळ्यार हांव कसो ऑब्जर्व केला म्हळ्यार एक मंथांत एक 2 पटी पुणी लो फील जाता. सो हगूर हांव इनिशियली मस्त टायम वेस्ट जाता आशिल्लो हें जायना म्हणून कश्ट जाता म्हणून एक पटी फूल डे वाजी नाशी जालां तशें पुरो जाला. सो म्हाका मुखार रियलायज करून जालें म्हळ्यार अशें करून टायम वेस्ट जाता. एटलिस्ट हांव थोडे पुणी कसो न्ही वाजोवका. सो हांव कसो करचें आशिल्लें म्हळ्यार हाफ डे पुणी वाजीत आशिल्लें. एवरी मंथांत एक 2 दिवस तितले प्रोडक्टिविटी आना ते दिवस खंयचे लायट सब्जेक्ट घेवचे हाफ डे वाजोवचे मागीर हाफ डे हांव मागीर मुवी आनी पळयला. स्टडी लिवान ते हांव हाफ डे एक पटी मंथा एक पटी आनी मुवी पळयला आनी हांव भायर वता आशिल्लो लायक आमगेले घराले टेंपल आसा लागीं. सो ऑलमोस्ट विकांत एक पटी फूड इनिशियली वता आशिल्लो मागीर हांव सुमार पटी टेंपल वचचें भायर वॉक करून वचचें ऑलमोस्ट 1 किलोमिटर असो. सो वॉकय जाल्लें आनी एक रिफ्रेश जाता. प्लस हांव सकण योगा करता आशिल्लो सूर्य नमस्कार. सो ते निमित्तय लायक जाला. एक काम आसता कूल आसता तितलेच. मागीर म्हाका कसो कळ्ळें म्हळ्यार येवचेच एवरी मंथ जाता तशी. सो हांव चड टायम वेस्ट करूं वचचें न्ही आनी मागीर आम्माले उलोवचें आशिल्लें इतलें. वय ताजे बग्गे आमी चड थिंक करता असल्यार मागीर टॅन्शन आमगेल्या मनांत Correct. आनी ते ओवरकम करता आमकां. सो हे सीए जर्नींतू तुम्ही तुमगेले एक बिगेस्ट मोटिवेटर म्हणून तुम्ही कोणाक मेन्शन करू इश्ट पळता की? सो हांव कसो लायक म्हळ्यार सीए एग्जाम इज नेवर एन इंडिविज्युअल अचिवमेंट. सो पुरो जनाल सहकार आशिल्लो तांतू. फर्स्ट ऑफ ऑल मस्त सहकार म्हळ्यार म्हगेले आम्माले तीच म्हगेली एक बिगेस्ट मोटिवेटर आशिल्ली. मागीर म्हगेल वट्टू एक नमन तिणें सीए केल्ले वरीची एवरी डे फूड कूक करचे की और जस्ट टेक केअर करचे म्हळ्यार एक आमगे लायफात सेगमेंट ती हँडल केला. सो आमकां मस्त टायमय इन्वेस्ट करूं जाल्ले नाजाल्यार नाजाल्यार कसो जाता आशिल्लो ती गोतना. सेकंड म्हळ्यार म्हगेले केलो क्लोज फ्रेंड्स पुरो तांणी एक बिगेस्ट मोटिवेटर आनी आमगेले ऑफिसांत सिनियर्सांकय पळोवन एक म्हळ्यार हे कोर्स करियत म्हूण फील आयलें. सो तांणी पुरा कॉन्ट्रिब्यूट केला म्हूण म्हाका दिसता. सो तुम्ही ह्या जर्नींतू तुमकां एक कसं ऑब्स्टेकल जो नाजाल्यार डिस्ट्रॅक्शन कसं अशें पुरते सोशल मिडिया डिस्ट्रॅक्शन अशें पुरो ना कसं फॅमिली फंक्शन्स अशें पुरो कसं असो ते ह्या टायमांत आमकां एक डिस्ट्रॅक्शन म्हणून दिसता एक प्रॉब्लेमॅटिक म्हणून दिसता. तशें कसं तुम्ही फेस केला की और फेस केलेलें असलें तुम्ही ते कशी ओवरकम केला? ओके. सो आमी लेखता की डिस्ट्रॅक्शन ऑलवेज वायट म्हणून बट हांव कसो मनीस म्हळ्यार थोडे टायम डिस्ट्रॅक्ट जाल्यारय चांगच एक्चुली बट तान मस्तीन डच जावचें ना. हांव कसो केलें म्हळ्यार स्टडी लिवा वतान हांव म्हळ्यार इजिली डिस्ट्रॅक्ट जाता एक्चुली. सो हांव इंस्टाग्राम एक यूज करचें सोडलें. नेक्स्ट कसो म्हळ्यार हांव फेज्ड म्हळ्यार एक 20 मिनिट्स पुणी हांव जावन कसो न्ही पूण एक कॉमेडी शो पळयत आशिल्लो लायक कपिल शर्मा जाल्ले तसो पुरो मिडलांत पळयत आशिल्लो. सो एक रिफ्रेश जाता आशिल्लें बट
मस्त डिस्ट्रॅक्ट हांव केलो पटी जाला बट तांतून तेच म्हणलें वग्गी भायर आयिल्ल्यांग हांव तशें करून आनी योगा करता आशिल्लो सो ताजे निमित्त म्हाका मस्त कांय प्रॉब्लेम जायनी डिस्ट्रॅक्ट जाला बट वग्गी तांतून भायर आयला मस्त टायम वेस्ट जायनी. सो तुमगेले आर्टिकलशिप डेस तुमगेले सर्स जाले ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತುಮಿ ಕಸ ಪುರ ಶಿಕ್ಲೆ ತೆ ಪುರ ತುಮ್ಕ ವಜ್ಜಿ ತಂಜಾವೋ ನಾ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಿತ್ತಂಜಾವೋ ತುಮಿಕ ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಜಲ್ಲಾಕಿ ಕಶಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಜಲ್ಲ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कसं म्हणजे आम्ही केलेलं आर्टिकलशिप फॉर्म म्हणतो मस्त डायव्हर्स काम आशिल्लें ऑडिट टॅक्सेशन आनी सो टू वे वर्क जाता हांव म्हणजे जाल्यार मिगेल पर्सपेक्टीव हांव वाजिलेल हांव डेली वाजीत आशिल्लो एवरी डे आर्टिकलशिपान सो वाजिलेल निमित्त थोडे पर्सपेक्टिव्स चेंज जाता वर्क करता न्ही ओके हें अशें अशें पुरो म्हूण थिंक करूं स्टार्ट जाता एज वेल एज काम केलेलें स्टडीक हेल्प जाता सो दोन्ही हाक म्हाका लायक बेनिफीट जालें म्हणटा हांव वाजिलेल निमित्त हांगा यूज जालें आनी कामाचे वाजिलेल्यान तूं प्रॅक्टिकली पळयलें तेन्ना मस्त इजी यूज जालें आनी आर्टिकलशिपान तूं आनी एक कसो मायंडसेट क्रिएट जाता म्हळ्यार म्हाका पर्सनली लायक सोल्युशन ओरिएंटेड जावचें सूर करता सो मस्त पटी आमी आतां काम करतना केलो कसं म्हणजे ऑब्स्टेकल्स आहेत कामान ते ओ हें थोडे कश्ट असं म्हणून दिसता बट काम केलेलं तशी 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 एक मायंडसेट मिगे डेव्हलप जालें म्हळ्यार हाजें सोल्युशन फायंड करता सो ते सोल्युशन फायंड कोण कोण तांकां प्रॅक्टीस जावन इवन स्टडीन ते हेल्प जाता इवन इन जनरल मस्त हेल्प जाला. सी ए ಫೈನಲ್ ವಜ್ಜಿತನ तुम्ही कसने हे कोचिंग दव घेतला की ना कोणाले गायडन्स दव घेतला की ते तुमका कशी हेल्प चल्ला. येस हांव मिगेल तिन्नी फाउंडेशन इंटर फायनल तिन्नी लेवलाक कोचिंग घेतला एज वेल एज मिगेल इंटर ग्रुप 2 हांव म्हळ्यार सेल्फ स्टडी केलेले सो मिगेल पर्सपेक्टीव कशें म्हळ्यार कोचिंग घेतले एक बेनिफीट कसो जाता म्हळ्यार तुमकां टीच करता आशिल्ले सर तांणी ऑलमोस्ट एक 2-3 इयर पुणी ते टीच कोन्न आसता ते सो तांकां एक ताजे इन एंड आउट पुरो गोत आसता तांणी आमकां लायक कोन्न गायड करता आनी सिलेबस टायमार कंप्लीट जाता वेरेज हांव सेल्फ स्टडी केलें तेन्ना ऑब्जर्व केलें कसो म्हळ्यार टायम थोडे चड जावपाक जाता सब्जेक्टाक यूज टू जावचें सो कशें जाल्यार करूं येता बट आमी प्लॅन करता कशें करचें म्हणून सो हांव फायनलाक पुरो सब्जेक्ट कोचिंग घेतलें कळ्ळें म्हळ्यार एक म्हाका स्ट्रक्चर्ड जावन करेक्ट करता आशिल्लें आनी मस्त कसं म्हणटा इनिशियल थोडे सब्जेक्ट्स दे रिक्वायर टायम आमी टायम दिवका फॉर एग्जाम्पल म्हाका फायनान्शियल मॅनेजमेंट थोडे कश्ट जाता आशिल्ले हांव मस्त टायम दिलो ताका सो तेन्ना इजी जाता सो टायम इन्वेस्ट करपाचीच. करेक्ट सो आमगेल ते स्टडी प्लॅन आम्ही लेक्कील तशें जावका म्हण जाल्यार आम्ही कोचिंग घेतल्यार लायक म्हणून तुमगेले आता हे पेपर 6 कसन आसा मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन्स त्या पेपरा तुम्ही कशी प्रिपरेशन केलं. ओके त्या पेपराक म्हूण हांव सेपरेट प्रिपेर करनी एक्चुअली इट इज एक्युमुलेशन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स इन फायनल सो फायनलाचे 5 सब्जेक्ट्स करेक्ट शिकले रे तांकां तो हेल्प जाता एक्चुअली हांव ताका म्हूण एक सेपरेट प्रिपेर करनी सिंपल स्ट्रॅटेजी कसो आशिल्लो म्हळ्यार 5 पेपर्स करेक्ट करून खंयच्या चॅप्टरांत कसो आसा म्हूण एक ओवरव्यू आसल्यार 6th पेपर टॅकल करूं इजी जाता प्लस कॉस्टिंग आनी लॉ आसना ताका थोडे हांव एग्जामाचे फुडें 6th पेपरा फुडें एक पटी गो थ्रू केलें फर्स्ट वाचून आशिल्लो तितलेच 5 सब्जेक्ट्स करेक्ट केले ते जस्ट जंबल टायप ना सो तशी. सो आता नेक्स्ट येतले juniors or aspiring CAs तांकां तुम्ही कसं मेसेज दिवचेक और टिप्स दिवचेक इश्ट करतात. फर्स्ट ऑफ ऑल कसं सांगचें म्हळ्यार डू जॉइन दीस कोर्स तुमकां कसं न्ही एक अचीव करता म्हण आसले रे डू जॉइन हांव एक सांगचें म्हळ्यार मस्त टायम इन्वेस्ट करपाक जाता आनी ताजे तुमकां डेफिनेटली आउटपुटय मेळटा सो बी रेडी टू इन्वेस्ट युअर टायम आनी तुमगे टायम वर्थ इट जाता इतलें हांव सांगचें आनी कसं म्हळ्यार एक डेडिकेशन दावका मस्त पटी अशें जावचें पुरो आमगेले फॉर एग्जाम्पल एक पेपर फेल जाले और तशें जावचें पुरो तांतून ओवरकम करचे तुमकां एक एक्सपिरियन्स मेळचे पुरो आनी डू जॉइन आनी डेडिकेशन मस्त दाव. सो तुमगेल आतां CA पास जाला तुमगेल नेक्स्ट प्लॅन कसने तुम्ही एज्युकेशन कंटिन्यू करता म्हूण आसाच की और तुम्ही एम्प्लॉयमेंट वताच की और प्रॅक्टीस करताच की कसन तुमगेला. सो शॉर्ट टर्म म्हणतात ते 4-5 इयर्स हांव कसो थिंक केला म्हळ्यार एक लायक कडेन लायक संस्थेन तूं हांव एम्प्लॉय जावन काम करता म्हूण आसा थंय कशें एक्सपिरियन्स जाता कसं शिकता ताजे नंतर ताजे मुखार डिसिजन इतले लॉंगाच हांव आनी काही थिंक करनी इनिशियल 5 इयर्स एक
लायक संस्थेंत काम करता म्हणून. आजी तुम्ही हांगे येवन आमगेलोट्टो तुमगेल CA जर्नी तुम्ही शेअर केलेला आसा आणि तशें आमगेल वीक्षक वर्गांक आमगेल जुनियर्सांक तुम्ही एक गायडन्स दिलेलो आसा ताका तुमकां हांव धन्यवाद अर्पण करता. हांव विश्व कोंकणी केंद्राक धन्यवाद करता आणि धन्या शानबाग CA तांकांय धन्यवाद करता मुगेलो इंटरव्यू केलेल्याक. मुगे ल्हान अम्मा आमगेले ऑफिसाचे प्रिन्सिपल CA अनंत नारायण पै सर आणि अमुंजे वेंकटेश नायक सर तांकांय धन्यवाद करता आणि मुगेले फ्रेंड्स फॅमिली पुरा तांकांय थँक्यू. हे कार्यक्रम पळयल्ले सर्व वीक्षक वर्गांक हांव धन्यवाद अर्पण करता. तशी हे आमगेल व्हिडिओ तुम्ही लाईक आणि शेअर करायची आणि हे चॅनल जल्द तितले सबस्क्राईब करायची. धन्यवाद.